beat na. E major re. Ti mai care?
सुरवात एक गीत घेऊया. I3 पेज नंबर 116. I3 पेज नंबर 116. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनीक एक पावटी आयज आमी देवाच्या मुर्यान आमची भेट भेटयता. खरीत भाशेन आमच्या आख्खें जिवीत देवाच्या हातान आसा आनी देव आमकां राखतलो होच विस्वास धरून ही आयची मिसाची भेट सगळे भोव करून आमच्या गोंयांत 3 जाण इन्फेक्टेड केसीस आयज मेळिल्ल्यो आसात. जाल्यार तांकां देवाच्या हातान घालून तांकां ट्रिटमेंट दितले आमच्या डॉक्टरांक नर्सींक देवाच्या हातान घालून आमचें आख्खें एडमिनिस्ट्रेशन देवाच्या हातान घालून ही मिसाची भेट खरीत भाशेन भेटोवया. ही आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या आश्वेक खुलासो ह्या आमच्या भावाचो 2ऱ्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. थंड जा अशें म्हणून आयज पयल्या वाचपान मोजेस देवा लागीं मागता. देवाचो राग देवाचो क्रोध पोरजेचेर उपरासलो कित्याक ही पोरजा पातोक करता. तुजे पोरजेन पातोक केला. आमी पातकी आनी आमच्याय मनशाकुडाच्या पातकाक लागून घडये देव आमचेरूय रागार जावपाचीं कारणां आमी तयार केल्लीं आसात. पूण आमी सगलीं देवाक विनवया. थंड जा आमचे चुरचुरे कर आमची काकलूत कर. हीच काकलूत मागून बाराबर सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक
सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. खोनवाळ्या बापा, तुजी काकलूत आमी खालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत सुफोळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच आडकोडीक सांपडनासतना पास्कांची परब समारंभूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजसाक म्हणलें, चल देव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ती तुजे पोरजेन पातक केलां. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोकडीच सोडली. कोडयलोल्या भांगराचो एक पाडकुलो करून ताच्या मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बोजून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला हो आसा तुजो देव. ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान. सर्वेस्परान मोइजसाक म्हणलें, ही पोरजां निबोर मानाची म्हूण म्हाका बरें गमोन आयलें. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म कोत्तलो. पूण तुका हांव एक व्हड राश्ट कोत्तलो. पूण मोइजसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावलांचे पदवेन आनी हाताच्या बळान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय. तर कित्याक म्हूण तूं आतां तुजो राग तिचेर जळोवंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मोरून वचपाक आनी प्रितुमवेली तांकां नाच करपाक तांकां ताणें भायर काडून हाडली अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो चलतो राग निवून दी, थोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हें नोश्ट येवंक दिवं नाका. आब्राम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मळबाच्या नोकेत्रां पोरी हांव तुमची सोंसोत वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो देस तुमचे सोंस्तीक दितलो आनी ती सदां काल आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पोर थोंड जालो आनी जे तो आपले पोरजेचेर नोश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें. देवाची वळखकार. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर.
होरेबाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. कोडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपले मोहिमेवंत देवाक सोडून तोंड कातोल्या बोल्याची ताणी मुर्ती दवरली. जाबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. इजिप्टान ताणें केल्लीं वोडतीं कोर्तुबां, कानाच्या देसांत नवलां विजमितां, तांबड्या दर्यांत अजापांचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरलीं. जाबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. देखून तो तांचो नाच करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जालोलो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करूंक तांचे मुखार जालो उबो मोइजस तांणी विंचून काडलोलो. जाबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून जुदेवांक म्हळें, हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवायकी दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवायकी तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनी तांणी स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशांचे गोवायकेचेर धरलेलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयलां. जुवांव एक जळटो आनी लकलकीत दिवो जावन आसलो, आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवाय जुवांवाचे गोवायके परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यात हांव करतां तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. आनी म्हाका पाठयलोल्या बापानूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो शब्द तुमचे सवें रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्र लिखितांनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवें नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात, पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजू नाकात. मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसलेत, कारण
ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपांचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Father, are you not afraid? तूं भियेनाय फादर? असो प्रश्न कालच्या दिसाक जेन्ना हो न्यूज आयलो, 3 infected cases found in Goa, first 3 cases. तूं भियेनाय फादर? आनी म्हणलें, येस आय एम अफ्रेड. हांव भियेलां. पूण हांव भियेलां तो ह्यो 3 केसीस जाल्यात म्हण न्हू. घोडे आनीक सुबेज आसत आमच्या गोंयांत, आजून घोडे मेळूंक नात, खबर ना आमकां. पूण हांव भियेलां कित्याक आयचें देवाचें उतर जें नियाळ केलां तें वाचून तें नियाळून भियेलां. गॉड डिजोन्स हीज पीपल. देव आपले परजेक एके भाशेन नाकारता. मोइजेसाक पासून ताणें म्हणलें, तुवें जी इजिप्तांतली भायर काडलेली ते परजेन पातोक केलां. भायर काडलेली देवान. सगळे आपले पदवेन इजिप्तांतली तांकां भायर काडलेली. पूण आतां मोइजेसाक देव म्हणटा, तुवें जी परजां भायर काडलेली ते तुजे परजेन पातोक केलां. आनी हे परजेचेर म्हजो राग भायर सरतलो. हे परजेक हांव नाटक करूंक वेता. कित्याक हे परजेन पातोक केलां. बेश्टें सादें पातोक न्हू, पूण देवाक पाठ करपाची आनीक दुसरो देव करपाचें पातोक. पाडकुलो केलो, भांगाराचो पाडकुलो. आनी ह्या पासत देवाचो क्रोध, देवाचो राग. आनी वय हांव भियेलां. कित्याक जरी तर आमकां देवान सोडून दिलीं जाल्यार आमी खंय? आमकां अस्तित्व ना, आयडेंटिटी ना देवान सोडीत जाल्यार. आमकां जिवीत ना देवान सोडीत जाल्यार. आनी देव सोडटा केन्ना? जेन्ना आपल्या वाटा प्रमाणे आमी चलना तेन्ना. आयज आमी कसले पाडकुले करून दवरल्यात काय? वेगवेगळे तरेचे पाडकुले आयज आमी मनशांनी केल्ले आसात. पाडकुले आमच्या गर्वाचे, पाडकुले आमचे आशेचे, आमची आशा काबारूच जायना. पाडकुले पदवेचे, आमकां पदवी जाय, ती पदवी घेवंक मागीर कितेंय जावं, कोणाक विकतें गे, कोणाक मारून उडय, कितेंय कर, पूण पदवी तुज्या हातान जाय. पाडकुले केल्यात पदवेचे. वो आमी पाडकुले केल्यात मनशांचे नामनेचे. आमकां नामना जाय, सगल्यांनी आमकां वाखाणलेले जाय. मागीर तो फेक न्यूज जावं, मागीर ते बेश्टे तयार केल्ले मनीस घेवन आमी ही नामना जोडल्या जावं, पूण आमकां पाडकुले आमी केल्ले आसात. आनी हे पाडकुले केले तेन्ना देवाच्यो वाट्यो सोडून दिल्यात. मोगाची वाट जी आसा ती सोडून दिल्या. एकामेकाचे चुरचुरे करपाची वाट आसा सोडून दिल्या. एकामेका सगळे बऱ्यो करण्यो करपाच्यो आसात सोडून दिल्यात. आनी आमच्याच बांदलेल्या पाडकुल्यांनी आमी एके भाशेन घुल्ल जाल्लीं आसा मनशां. आनी ह्या संबंदान आमी सृश्टीचो विबाड केला. ह्या संबंदान आमी मनशांचो विबाड केला. ह्या संबंदान आमी आमचे मनशाळे संबंद आसात तांची वाट लावन उडयल्ली आसा. आनी देखूनच येस आय एम अफ्रेड. म्हाका भिरांत दिसता. जरी तर देवान म्हाका सोडून दिलो जाल्यार म्हाका भिरांत दिसता. पूण मोइजेसान देवाचो राग ओडकून घेतलो. खरेपणी देवाक सांगूंक कोणाच्यान जायना. गॉड डजंट नीड एनीबडीज एडवायस. पूण मनशां भाशेन देव वागता. आनी मोइजेसान जेन्ना सांगलें, शांत जाव, थंड जाव, ही तुजी परजा, तुवें भायर काडलेली, तुवें रचलेली. आनी तुवें रचलेली परजेक जरी तर तूं हे भाशेन नाटक करीत जाल्यार दुसरे जे आसा ते कितें चिंततले, कितें म्हणटले? ह्या पासत सर्वेस्परा देवा न्हय आनी कोण कितें म्हणटलो म्हूण, पूण ही परजा तुजी परजा, तुवें भायर काडल्या, तुवें तांचे पासत चोरयां केल्या. थंड जा, राख आमकां, सांबाळ आमकां.
आनी दुबाविरीत देव हे मागणें मोइजेसाचें आयकून घेतलो. तुजी हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो म्हूण मोइजेसाक देवान हें आश्वासन दिलें. आनी खरेपणी देव राखता. आयज आमी हेंच मागणें मोइजेसाचें आमचें करपाची गरज आसा. थंड जा सायबा, आमचे चुरचुरे कर, आमकां बोगोस. आयच्या शुभ वर्तमानान हीच चिंतना जेजूय मुखार हाडटा. आनीक आनी कितली गोवायकी जाय तुमकां की जेजू सोडवंडार जो देवान पाठयला, जीं उतरां तो उलयला, ज्यो करण्यो ताणें केल्यात त्योच गोवाय दितात. आनी कोणाची गोवायकेची गरज ना. पूण देवान पाठयलेल्या ह्या सोडवंडाराक तुवें मानून घेतला. खरेपणी काळजांत तावन मानून घेतला काय फकत तूं बेश्टो क्रिस्तांव म्हणून मानून घेवपाक जाय म्हूण. ह्या सोमयाक जरी तर तूं मानून घेता जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे जियेतलोय. ह्या सोमयाक जरी तर तूं तुजो सोडवंडार म्हूण मानून घेता जाल्यार ताचे कोश्ट तुजे कोश्ट करतलोय. ह्या सोडवंडाराक जरी तर तूं मानून घेता जाल्यार पाडकुले आनी नात, हे सगळे पातकाचे पाडकुले आमी बांदून दवरलेले आसात, ते कुशीन दवरून खालतिकायेन आमी देवाशी येतल्या. तर आयच्या दिसाक कृपा मागुया. भिरांत आसा? ओय, आमचे भोंवतणी भिरांत आनिकूय आतां वाडत रावतली. घोडे आनीक केसीस वाडटल्यो. घोडे आमचे लागीं आमच्या हातांनी हें सांबाळूंक जावचें ना. आमच्या हातां भायर घोडे वचत. पूण जरी तर आमी देवाशी येता, देवाच्या हातान आमकां घालता जाल्यार देव आमकां राखतलो. ही वील फायट फॉर अस. आनी कसलोय वायरस जावं, कसलेंय दुयेंस जावं, कसलीय पिडा जावं, तांच्यान आमचेर जैत व्हरूंक जावचें ना. आनी हें चिंतून आय एम नॉट अफ्रेड. हें चिंतून म्हाका भिरांत ना. म्हजो विस्वास देवाचेर आसा. तर हो विस्वास आमचो देवाचेर अखंड करुया. आमचे पातकांचें बोगसणें मागुया. आमच्या जिविताची नवसरणी करुया. आनी जें कितें आमकां कायदो सांगता, भोव करून ह्या दिसांनी हे पिडेचेर झूज मांडूंक आमचो आख्खो देश एके भाशेन एकठांय जाल्लो आसा. तातूंत भितर जें कितें आमकां आमचो सरकार सांगता, आमचें एडमिनिस्ट्रेशन सांगता, कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू नियंत्रणा खाल कंट्रोलान दवरूंक ह्यो वस्तू करूंक गरजेच्यो. आमी भितर रावूंक आमच्या घरांत, आमी आमचें हायजीन सांबाळूंक, आमचे हात धुवूंक, आमी एकामेकाक भेटना जावंक, हें सगळें आमी बरे भाशेन एकमतीन करीत जाल्यार आमच्यान हे पिडेचेर झूज मांडूं येता, जैत मेळोवंक येता. कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमकां कोणाचीच भिरांत ना. तर ह्याच आमच्या देवाक बाराबर घेवया. नव्यान होच जेजू जाका देवान आमचे पासत पाठयला. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. आयच्या उद्गारान आमी हें उचारलां. होच आमचे पासत दिल्लो जेजू नव्यान ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. घोडे आमकां सगल्यांक ह्या कुमन्यावान वांटो घेवंक मेळना, पूण आमचे आत्मीक कुमन्यावांतल्यान ह्या जेजूक आमी घेता. आमचो विस्वास आनीक एक पावटी घट करुया. भिरांत आसा भायर, पूण ना, आमी भियेवची ना. आमी मागण्या वरवीं देवाक आनिकूय चिटकून रावून ह्या वायटाचेर जैत व्हरतल्या, झूज मांडटल्या. हेंच आमच्या मनान हाडून ही आमची भेट भेटोवया. भेटोवण्या वेळार गीत घेवया. C18 पेज नंबर 36. C18. समोर पिता आमची मना समोर पुया आत्मीक गुण तयार करता कालचा आमची तयार करूया यादी गुण समोर पिता आमची मना समोर पुया आत्मी गुण तयार करता काळजा आमची तयार करूया यादीक दाकारूच भेटूयता आमी आमची जीण भेटूया तुझ्या उदारपणान क्रिस्तार भगत गोंदी
दाखवानी भावल्यान पिऊगामी आयती सावया यादीक दाकारोस भेटोयता आमी आमची जीण भेटोया क्रिस्ता रगत दोगोन दिता पिऊगामी आयती सावया म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात म्हज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वीस पोर मानून घेवं सर्वेस्परा देवा आमी तुजीं भुरगीं एकदम उत्सूक ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमची अशोकतायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता Povi, 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 dolvaraco sorves por tu. Surgani संसार वोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भारताचो घूट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो
जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची भोव करून तुजी कृपा मागतल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची हे पिडेक लागून भिरांतीन आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आर यू अफ्रेड? होय, आमी भियेल्लीं आसा, पूण देवाशी येवन आमकां कसलींच भिरांत ना, कित्याक आमी ताच्या हातान आसा आनी तो आमकां आपल्या गोपान दवरता. तर आमकां सगल्यांक देवाचे सुरक्षीत वेगेन दवर म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेच कल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन होत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत खोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत खोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक वेता. ती आमचेर झडटी आनी खास थाडीन आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. भितर येवचें म्हाका फावो ना, तुज्या काचुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कमण्या वेळार गीत घेवया. D4 पेज नंबर 49. D4 पेज नंबर 49. ज्या ज्या सुवातेर आमी आसा
आमी हो आत्मीक कुमन्यांव घेवया. तुमचे स्क्रिनीचेर जे मागणें येयलां ते मागणें करून ह्या कुमन्यांवांत आमी वांटो घेवया. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला, ताचे खातीर तुका दिनवासून बोरवाशान आमी हें मागणें करता. सगळीं आमचीं पातकां बुगोस आनी आमच्या गुन्यांवाचो भार आमचे वेलो काडून आमचीं काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमणो आशिर्वाद घेवच्या आदीं खेरीत भाशेन मागणी आमी करतल्या. कालच्या दिसाक जो आमकां न्यूज मेळ्ळा, 3 केसीस गोंयांत, भारतानूय केसीस वाडपाक लागल्यात. पूण भिवपाची गरज ना. आमच्यांनी मागण्या वरवीं हे पिडेचेर जैत व्हरूंक येता. आनी ह्या पासत आमचे मागणे आमी आमचे फिरगोजेन चिखलेचे वाडयतल्या. आमी दर दिसाक 5 वाजता सगळीं बाराबर तेर्स करतल्या. जाता ते भाशेन तुमी ह्या तेर्सान वांटो घेवचो. आमच्या लावड स्पिकराचेर तावन आमी तयार केल्लो तेर्स, जंय तुमीच तुमचे वॉयसीस धाडलेले आसात वॉट्सॅपाचेर, ते सगळे एकठांय करून आमी तेर्स तयार करता आनी तो आमच्या लावड स्पिकरांचेर वाजतलो. तुमच्या घरांत रावन आसा थंयच तुमी हो तेर्स करचो. आनी सगळीं आमी तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमचो गांव, आमचें राष्ट्र आनी आमचो देश आनी हो आख्खो संवसार बांदून काडुया. सायबीण मांयचे मजतीन आमी ह्या दुयेंसाचेर जैत व्हरूंक पावतल्या हो विस्वास धरून खतखत्यान मागणें करून सगळीं खंयच्याय धर्माची आमी जावं, सायबीण मांयच्या आसऱ्या खाल आमी बाराबर रावन ह्या दुयेंसाचेर आड देवा लागीं काकलूत मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सार देवा, काकलुत्सार देवा,
तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या केरोसिनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस कोरोना व्हायरस पिडे खाल पिडेकार कश्टावतल्या पासत पासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायेन ती कोणवाडे आयकून घे ऐकून घे यावचीत सुरू जाल्ली याची जाल्ली पेस्त पिडा पिडा नियंत्रणा खाल येवंक नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बॉल शक्ती मेळचे खातीर मेचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता तुजे सुशी येता हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करता विज्ञानांक विज्ञान आनी दोतोरांक आनी दोतोरां एक गुणादीक वासीन एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर जे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय बायेचो जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजू मोच्या तूं